आमी गव्हर्मेंटाक आनी ट्राफिकाक मिनिमम म्हाका दिसता 4-5दा रिक्वेस्ट केले, तांकां वचून मेळ्ळे की हे जे हायवेचेर ट्रक पार्किंग जाता खांडेपार आमिगोस पर्यंत हे ट्रक बेगीच्या बेगीन काडचे, कित्याक खुबश्यो गजाली अश्यो चल्ल्यात त्यो गजाली म्हाका दिसता पुलीस आनी फोंड्याचे लोकल आमदार हे गजालींचेर कांयच लक्ष दिना. आमी फुडले वीक मंगळार बुधवार पर्यंत रावतले. वी आर गिविंग एम्पल टायम टू द गव्हर्मेंट. वी डोंट वॉन्ट टू टेक क्रेडीट ऑफ रॉंग थिंग्स. वी वॉन्ट दॅट द रायट थिंग्स शूड बी टेकन प्लेस. वी वील वेट. वी वील अगेन मीट द गव्हर्मेंट पीपल. आमी फोंड्या कुट्टी रस्त्यार कुट्टी थंय एक आमची ग्रूप बसतलो आनी आमिगोस जंक्शना कडेन एक ग्रूप बसतलो. इतले आमचो ट्रक क्लियर जावचे ना, तितले आमचो आमी उठचे ना. मागीर गव्हर्मेंटान कितें आमचें डिसिजन घेवचें. मोगो शिटकावणी दिता थंय आसा. रातयान न्यू हावसिंग बोर्ड कॉलनी कडेन ट्रक परतलो. सिवरेजीची कामां खंय अजून सोंपनात म्हूण हायवे उक्तो करूंक ना. येरादारीचो ताण सर्वीस रोडाचेर. आजचे कितें आमी सकाळीं उलयल्ले आनी आजचे कितें डेप्युटी कलेक्टराक सांगिल्लें आमी त्याच प्रमाणे म्हाका डेप्युटी कलेक्टरान उतर दिल्लें आमकां की आयज आमी नोटिसीस PI आनी फोंड्या पुलिसीक धाडटले. मागीर 12 वरां जो जालें ना आनी आज येदो मोठो ट्रक फाटल्यान पडला. डेप्युटी सरपंच शैलेश बाग आनी सरपंच हांगाचोच. सो म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट की म्हाका दिसता आमी एक सोमार मंगळार पर्यंत रावले खंयच्यो पॉलिटिकल डिफरन्सीस घेनासतना आमी हांगा येवपाचो आनी जर हे ट्रक क्लियर जायना जाल्यार आमी 100% गव्हर्मेंटाक सांगता की आमी हे ट्रक काडपाक आमी फुडें सरतले. आनी म्हाका दिसता दीस इज द टायम नाल्यार रातचे हांगा बॅरिकेड घालची पडटली. ह्या रस्त्यार सर्वीस रोडार जर येदो मोठो ट्रक येता जाल्यार कोण भुरगे खेळटा रातचे, कोण जॉगिंगाक वता, कोण रातचे वॉकिंग करता, सायकलिंग करता, कोणूय मेल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण. आनी हे शेवरीचें काम हे केन्ना पर्यंत सोंपतलें आमकां आजून पर्यंत खबरूच ना. सोंपत ना पेवर्स आनी कितें लोक त्रास काडिता. लोकांक शॉर्टकट ही वाट आसा ती पूण शॉर्टकट वापरूंकच मेळना. लोक वळां घेवन घेवन वयता हांगच्यान. हो प्रॉब्लेम आतां केन्ना सॉल्व जातलो आमकां खबर ना. आनी हें आतां आमकां नेवे त्रास सुरू जाल्या. आतां हे वॉल्त मारतना व्हडलो ट्रक आतां लवणला. आतां हे कशें काडटले कितें काडटले आमकां खबर ना. सो हे कित्याक लागून सिवरेजी लागून हें जालां म्हणटा तुमी काय हायवे अजून पर्यंत पेंडींग आसा. कारण सिवरेजचें जे सगळें काम जर जाल्लें जाल्यार सोयी जावपाचें आनी हायवे तेकाच लागून बंद आसा सद्या. हायवे तेंच्यांनी फूल स्विंग चालू करूंक ना कित्याक आमचो सर्वीस रोड जावंक ना अजून काम चालू आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.